तुझ्या देवा नियाळो कामच्यान जायना तुझी रचना तुझी सोर्वी स्मिता मोळो प्रीत वारे ओलिसलारा सगळी गायतात तुझी पदवी मोहिमा तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ धावनासतना तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ सासना सासना धाडलोय पुताक एकल्याच मालगोड्याक तुज्या मोरून नोवें जिवीत दिवूंक आमकां मोरूंक खुर्सा निवारूंक मोजी पातकां रोगत वारूंक नितोल करूंक म्हाका तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ धावनासतना तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ सासना सासना सोमी येतोच उरतून सगळ्या गणगणांक उरूंक सगळ्यांक आपल्या बापाच्या राज्यांत निमयेर पडून नमस्कार तुका करून परगट्टलो दुनिया तुझे कीर्तन तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ धावनासतना तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ सासना सासना श्रेष्ठ पदवीदार मोगालो प्रिवी सगळेंच तुजें देवांचो बाप देव सगळोच नेचो सासना सासना श्रेष्ठ पदवीदार मोगालो प्रिवी सगळेंच तुजें देवांचो बाप देव सगळोच नेचो सासना सासना तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ धावनासतना तेन्ना गायता मोजोत दुनिया तू कितलो श्रेष्ठ सासना सासना तू कितलो श्रेष्ठ सासना सासना
सपना देव बरी सांस तुमकां सगल्यांक आनी माये मोगाचो येवकार ही आमची 5वी दाखोवणेक. तुमी जाणात आयचे कलाकार आसात ते सगळे आमचे गांवचे, तशेंच आमची वागातोरची आसागांव ह्यो पॅरिशी हांगा आयचे दाखोवणेन भाग घेतात. तांकां आमचे खेरीत भाशेन दिनवास, तांच्या पादवीकारांक दिनवास. दिनवासाची उतरां मागीर आमी म्हणटले, पूण तरी आसतना ह्या कलाकार आसात आमचे मदें, तांकां आमी काळजांतल्यान येवकार दिता. तशेंच जायतीं कलाकारां आसात, भुरगीं तशींच नेणटीं जाणटीं. तर मागता तुमच्या लागीं कितें वयर सकयल जायत जाल्यार तुमी मानून घेवचें, कित्याक आमी सगळीं तुमचींच आनी तुमी आमचीं. सो सुरू करच्या आदीं हांव मागता आमच्या गांवच्या पादवीकारा लागीं फादर सांतियागो फेर्नांडीस ही आयची सांज सुरू करच्या आदीं देवाक आर्गां दिवंक मागण्यांन सुरू करुया. मागण्याचो बेस घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींचे बापा, तुका दिनवासता. वेगवेगळे देणेन तूं आमकां बोदताय. थोड्यांक आमकां देव भक्ती करपाक एकदम बरी लागता, तितून आमी एक्सपर्ट. थोडे वाजोवपाक, थोडे गायन करपाक, थोडे स्टेजीचेर माचयेचेर आपली कला दाखोवपाक. वेगवेगळ्या गुणांनी तुवें आमकां बोल्ले. आनीक आमच्यांची एक पवित्र सभा कशी, फिरगोज कशी आमी हो आमचो माचये वयलो एकचाराचो स्वभाव दाखोवंक सोदता. आमचे बरोबर राव जेजू आयज, आनी तुका परगटूंक माचयेर येतल्यांक आनी हांगा बसलेल्यांक एक एकल्याक कृपा दी. बागेन मिगेल ह्या वेळार आमी तुका दिनवासता. पयच्या दिसाक प्रॅक्टीस आसली, ते सायडीक 1 किलोमिटराक घोग्यांनी पावस पडलो, पूण हिंगा व्हडली मिलाग्र जाली. आनी आयजूय तीच मिलाग्र जाली. स्टार्ट जावच्या वेळार पावस पडलो सरभोंवती. तर तेच भाशेन आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें हें आयकोवचें गायन. सामिंगेलास रे आमच्या हांजूंचो, बुडवो देवाचो दिरादार आमचो. तुका मागता उलो, आयक आमचो ताळो, राख सांबाळ अंजुना गांव आमचो. तुका मागता उलो, आयक आमचो ताळो, दी आमकां आशिर्वाद तुजो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सगळ्या भावा भयणीक माये मोगाचो येवकार. आमच्या माचयेर आनीक तशेंच मुजगांव सायडीक आसल्यांक सगल्यांक ऑल द बेस्ट. सुरू करुया बोरवाशाचे बोळ. बियेले ही मनशाची गोत. लोबडोताय तेदना कुर्नाटकायेन बोरताय. आनी कितें करचें ताचो नेम ना. कितें दोंगी मोनान येवजिताय ताका शीम ना. पिणकेक तावन हेंच जावन आयलां.
कितें वत्ताय ते सगळीं वत्ता. बाय कितें कोत्ताय आनी कोणाक रावताय? पळयता. कोणाक? ना, चिंता. कोणाकूय आगा केलो जाल्यार ताका म्हत्वूच ना. वेळ बदलला आनी तेंपूय. पूण तूं कोणाची खबर करी गो? वाटसुर्याची. पूण ताका पडलेलेंच ना. घडलेलें ते अस्तुरे आनी मनशा शिवाय कोणाक खबर नासली. तुज्यो काणयो कितल्यो बऱ्यो लागता आयकूंक. तुका काणयोच जाय? खंयच्यो हाडूंक? नव्यो नव्यो सांगताय वा चल्ली. बरें बरें, तुका काणयो ना, पूण आमच्या तेंपार ह्या गांवांत कितें आनी कशें चलतालें तें तुका सांगता. त्या काळार संवसार कितलो बरो, सगळे मोगान चलताले. लोक शांतीन जियेतालो, गरीब आसलो पूण सुखी. अशी ही एक फामील. पळय, आयताराची इगोर्जेर वचोंक तयार जाता. पळय काय बरी तांची वागणूक. आरे हो मस्त पडटो पळय, कमीच कितें केलां तें. काजां बेतीन पावल्या आनी बुतांव पणचे. पूण आमचें बाय काय बरें, ताका सारको न्हेसयता. भयण ती ताची व्हडली. आवय सगल्यांक सोजमायता कितें मागचें पळय तें. मिसाक कोणा पासत मागचें, कशें बसोंक जाय, हात जोडूंक जाय, हें सगलें. आतां पळय, बापूय दोनूय भुरग्याचे हातांत 10 पयशे घालता. त्या तेंपार व्हडले ते व्हडले, आनी आवयचे गांठीक दिता आनी सोजमायता. बोलसान गोडटा ते भाशेन दिवंक ही एक बरी कोण्णी, आनी ती क्रिस्तांवांनी पाळूंक जाय. गरजेवंतांक ताचो लाभ जाता. आनी आतां पळय, सगळी मानसुगेन चलोन येतेली. इगोर्जेक सुमार 40 मिनटाची वाट. हो तांचो बावाड. आतां ही पळयात आमची उदार पसणा. आमचे खारवी भाव आपली जालां घेवन पागूंक येतात. भरपूर नुस्तें मारतात आनी सवाय विकतात. नुस्तें मात रुचीचें. त्या भायर रेनेर बसत्या
ताची व्हडली फामील, 3 भाव, ते सगळे रेंदेर आनी ह्याच कामान आपलो घोराबो चलयतात. भुरगीं शिंकतात, पूण घरा येवन काम करूंक लजना. त्या भायर पळय, सोबीत मातयेचीं आयदनां करून आमचीं कुजनां सुरंगायतात. तातूंत रुचीचें जेवण शिजता आनी भलायकी बरी आसता. अशें जिवीत सुखाचें. हो गांवचो फामाद भाटकार पासोय चुकयना आनी मुणकारांची परिस्थिती पळोवंकूय विसरना. अकस्मात एका घरांत ताका दुयेंत मेळटा आनी ताचे बायलेक ताचो इलाज करूंक बोल्सांतले पयशे काडून दिता आनी ती अस्तोरी ताचे उपकार आठयता. असो भाटकार मुणकाऱ्यांचो मोग. ही सरकाराची कचेरी. तातूंत आसात ते मनीस पोरजेक काय बरें पावतात आनी आदार करतात आनी रोखडीच तांची कामां करतात. लोकांक हातार कितें घाल्यार तें परत करतात आनी हांसत्या तोंडान तांचे उपकार आठयतात. आतां पयले तुवें कसो आसलो तो आदलो तेंप. वय तित्यूव, आतां सगळें इलेक्ट्रॉनीक जाला आनी सगळें चड फास्ट जाला आनी ब्रेक लागना. वय बरें हुशार तूं. आतां हो संवसार सुदारला आनी मनीस बिगडला. कित्याक रोटाय मोच्या मोगाला कोणे तूं कोयनो तुका कित्याक रोटाय मोच्या मोगाला कोणे दुकोयनो तुका म्हाका तो म्हाका रोडूरी
चिंतना संवसाराची चिंतना हुस्को सदांच हुस्को संवसार तुका आलोयता आनी तूं माड कसो आलता आनी धोलता वो सगलो गुन्यांव वाऱ्याचो वारो येतो ना आनी तूं हालतो ना पूण उदकाचें कितें भरती आयली आनी सगळें बुडलें खोडपां आसलीं तेन्ना सगळें आदवतालें खोडपां व्हांवलीं आनी सगळें कोसळून पडलें गुन्यांव उदकाचो धार वाडटी ना आनी सगळें बुडटें ना उजो उजो सगळें करपोवन उडयता जित्रोप मेलें तोंड बावलें आनी पोट मारलें पूण दाखयलेलें तेन्ना सगळें नेमा पोरमोणेच जातालें न्हय वोय जातले तर कशें बिगडलें हांवें सगळे ताच्या हातान घाले ताणें ताचो परामोस केलो ना आनी सगळे बिगडले पूण तुवें ताच्या हातान कित्याक दिलें तर खुशाल आसतलो म्हूण दिल्ले सांगात जाय म्हूण दिल्ले आनी ताच्या बरोबर गिन्यानूय दिल्ले म्हजें कालीज उदार जालें आनी सगळे संपादले पूण नव्यान करूंक जायना पयलें आसलें तशें जाय पूण दिशा दाखोवपी जाय कशें करचें तें कोण तरी जाय न्हय दाखोवंक वोय कोण तरी जाय आसा कोण आसा कोण जायते प्रवादी येवन गेले जायत्यांनी शिकयलें जायते शिकले पूण फावो तो बदलाव आयलो ना कितले त्याग कितलें सोंसलें कितलें लाचारपण तातूंत थोडें जोयतूय मेळ्ळें पूण तें पूर्णपणी न्हय तेन्ना एक नवें आकारण येवचें आसलें त्याच बापान हें सगळें घडून हाडलेलें आनी तें पार पडूंक तिके तिके दिसोन येतालें तशें हें देवाचें घडीत ताची येवजण हो ग्रंथ त्या काळार तावन ते ह्या काळार तातून संभोवला तो वाचीत आनी ताचे पोरमणे आपलें पावल रोचीत तो सुभागी तुज्या भुकेल्ल्या पोटाक भूक लागता तेन्ना तूं जेवता तुज्या ओतम्याक भूक लागता तेन्ना तूं खंय उत्मीक जेवण सोदूंक धांवताय तुजे कुशीक आसात पूण बेसारमायेन ती पानां उगडूंक कित्याक तुका तें नाका तुजो ओरोंब आनी शेवट आनी तातूंत वसतेली सगळी चळवळ थंयच तुका मेळटा पूण तूं आंगा आनी थंय धांवता ही दोन धारेची तलवार ती तुजें सगळें संताप चिरून उडयतलें आनी समाधान दितलें तसलें देवाचें उतर
तें आसा लागींच आसा. तुका रावता दिवंक गोडसाण जिविताची, तरुगोड आनी पोडे. पूत पूत कितली दादूसकाय या घरात. चलात चलात गावया. यात यात. राव तो व्हडलो जातोच कितें जातलो. अजून धाकटुलोच आसा. फुडलें कित्याक चिंताय. ताचें नांव कितें. जुआंव ताचें नांव. ताचें नांव जुआंव आनी तो आमच्या सोम्याक पडगोडटलो. सोम्याक वाकांटा ताचें नांव पोरगोडटा. दुखां पुसता दोळ्यांतली. सो देव ताचें नांव तुजो चाकोर जावन हांव उबारता मोहिमा काळजांतली. सोम्याक वाकांटा ताचें नांव पोरगोडटा. दुखां पुसता दोळ्यांतली. सो देव ताचें नांव तुजो चाकोर जावन हांव उबारता मोहिमा काळजांतली. उल्हास मोजे सोडटा आनी गीत तुजें गायता. ओतमे साल्वार करूंक आनी सोत उलोवंक गोठाय बोल दिता सोदां. उल्हास मोजे सोडटा आनी गीत तुजें गायता. ओतमे साल्वार करूंक आनी सोत उलोवंक गोठाय बोल दिता सोदां. बाबा आयज तुका वेळ जालो कित्याक. वय मामा. चलन येता म्हणसर ओगोत जालो. म्हजो एक इश्ट आयज बरो नासलो. ताचे बॅग घेवन हांव चल्लो आनी ताका घरा पावयलो आनी म्हाका ओगोत जालो. तें सगलें बरें आसा पूण लिसांवाचेरूय भार दी. नाजाल्यार हें म्हजें काम करचें पडटलें आनी पोट भरचें पडटलें. आसूं आतां. चल हात पांय धुवन घे आनी कितें खावन घे. हो गोराबो आधुनीक काळार सात्वीक जिवीत जियोवपी. हो गोराबो चार्ल्स आनी ब्रिजीत हांचो. रिवा ह्या खेड्यान इटालियाच्या उत्तर भागांत आनी तांच्या 11 भुरग्यांचो. गरीब पूण निस्वार्थी आनी देवबिरांतीन वाडलोलो. तांचो दुसरो पूत 1842 वर्सा एप्रिलाच्या 2 तारखेर जल्मलोलो. ल्हानपणार देखीवंत आनी हुशार आनी जाणवायेचो. आप दामोवणी ताचें भांडार आनी तांचें नांव डॉमनीक. आपल्या सांगात्या बरोबर खूब मोजेन खेळपी. शिकपान भार लावन येस जिखपी. बागीवंत फ्रांसीस डिसेल्स
ह्या शाळेन शिकपी. तेच बरोबर पाद्रे लुका हाच्या संपर्कान येतोच फिरगोर्जेंत हेरा ल्हान भुरग्यां पोरी दोतोन शिकलो आनी हुशार आसलेल्या कारणान ताका क्रिस्त प्रसाद 7 वर्साचे पिरायेरूच दिलो. इगोजेचो मोग लागल्या उपरांत दर दिसा पोट्ट्या डॉमनिकान विधी सेवकाचें काम मोगान केलें आनी इस्कॉलूय बरे तरेन केलें. म्हज्या देवा, हांव तुजो मोग काळजांत तावन करता आनी भास दिता. हांव जाता तितले पावटी कुंसार करतलो, म्हज्या पाटकाचे बोगसणे मागतलो आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवतलो. तशेंच आयतार आनी हेर पवित्र दीस सदांच पवित्र म्हूण मानतलो. जेजूस आनी मारिया म्हजी इश्टा करतलो आनी पातकाक नाकारतलो आनी गरज पडल्यार मरूंक तयार आसतलो. Good morning, young man. Good morning, sir. Are you not afraid to walk alone? Oh no, sir. My guardian angel is with me. But the journey is long and tiresome. Yeah, but I work for my master, and my master pays me well. Who is your master? God. God is my master. आनी अशे तरेन डॉमनीक आपली यात्रा चालू दवरता. थोड्या काळान ताका आनी ताचे फामिलीक जॉन बॉस्को हो पाद्री मेळटा आनी डॉमनीक ताका सांगता की आपल्याक तुरीन व्हर म्हूण मागता. आनी फुडें फुडें काणी तुमी वाचात आनी तुमच्या सुपुर्ल्या भुरग्यांक सांगात. सगळेच हांगा आयकूंक आनी पळोवंक मेळटले म्हूण रावतात. हे सात्वीक आनी काळजीदार जिवीत. पूण कित्याक असलें जिवीत जियोंक जाय? आयजकाल असलें जिवीत जियोंक गेल्यार आमी पाटी उरतल्या. आतांचें शिकप कितलें? आवय बापायचो रोस भायर सोदता. ट्युशना फुडें देव सांडलो. आतां सगळें वेळाचो गुलाम जाला. आमकां आनीक सांत मेळोवंक कठीणशें दिसता. नाजाल्यार पळयात, तुमच्या जिविताची गाडी खंयच्या रस्त्यार पावल्या ती. रस्त्यार आसा वा शेतान? सात्वीक जिवीक शिकोवंक तुमी भुरग्यांक आयताराचे इगोजेन धाडटात, वय धाडटात. आनी आवय बापायनो, तुम्ही कितें कोत्तात? कोणाच्यो मोशी आनी कोण काडटा उठा बशी? भुरग्यांक सांबाळात, बरे भाशेन वाडयात. देवाचो मोग तांच्या काळजांनी रिगोयात. अशें म्हूण सांगोन पादविगाराचे केस पिकोंक लागल्यात आनी आतां आयकलां झोडटात म्हूण. शी सायबा, कितें येपार? कोणाची भुरगीं ती? संदेशकारांची? दोळे उगडपाचो वेळ सोंपत आयलो. सात्वीक जिवीत, पातका विणे, उगडास दोरात. भुरग्यांक दिवंक जाय मोगाचे शिपणे, पूण आमी घालता थापणे. मागीर क्रिस्त म्हणटलो, रडो नाकात म्हजे पासत, रडात तुमच्या फामिली पासत, तुमच्या घोराब्या पासत.
वाट वाट सगळेच वाट सोदतात खंय वचपाची. हांव दाखयन वाट गिन्यानाची आनी स्वताची, कित्याक करूंक आयला नितळ वाट आमच्या सडवणदाराची. वो कोण बेसुरवानू तो कितें उलयता? उलयता पूण एकलोच. पिसो जाला. तशें म्हणो नाकात. ताचे वाटेक कित्याक तुमी? तुमी कितें आयकूंक आयल्यात? वो चवकशी करूंक? तुमची कूड आसा पूण काळीज खंय तरी जिलकुटांनी शिरकोला. खात बदलपी तुमी फुरशांची जात. आचार आनी संवसारी वस्तूंनी चेंचोन आसात तांतले भायर सरपाची कसलीच वड ना. तशें कित्याक म्हणटाय? तूं निबेल कित्याक सांगनाय? ओपारांनी उलयताय तें आमकां कशें कळटलें? तुमी धोंगी फायद्याक पडटा तें बरें सजमता. चिमटो येता तें मात समजना. मतलबी तुमी. नितोळ करात, वाट नितोळ करात. या ओरोण्यात ती वाट नितोळ कशी जातली? वय वय कशी नितळ करपाची? कशी? हलक्या गिन्यानाचे तुमी. हो हलकेपण आसा म्हूण दोंगा करतात. चवकशी करूंक आयल्यात म्हूण म्हाका समजना अशें समजतात तुमी. ना 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 ना, तूं प्रवादी म्हूण आमी जाणाव. तुजे लागीं शिकोंक आयल्या आमी. होय, अजाप तर व्हडलें. पदवेन आनी व्हडपणान बरोवन तो राक्को गांवभर भोंवन सांगतात तुमी. हेर लोक सादेपणान येतात, आपले पातोक मानून घेतात आनी स्नान घेतात आनी नितोळ जातात. तुमचे अंतस्कन तुमकां उकसायता म्हूण तुमी हांगा पावल्यात. ना ना, तशें न्हय. जाल्यार तुमचे पातोक रोडात, तुमची चुकी मानून घेयात, भोगसणे मागात, स्नान घेयात. आब्राम आमचो बापूय आपणाकूच म्हणटात ते घर बांद बोल्लेले. देवाक जाय जाल्यार फातराची आब्रामाक सोसोत उत्पन्न करूंक तांक आसा. पूण तुमचें जिवीत खरेंच बदलना जाल्यार बरें आसा. हांव मन बदलूंक आनी नितळ जावंक उदकाचें स्नान दिता. पूण म्हजे फाटल्यान येता तो बळवंत आनी पदवेदार, आनी ताच्यो वाणो पर्यान हातान दवरूंक म्हाका फावना. तशें जाल्यार आमी कितें करचें? झाडाक कुराड घाल्ली आसा. जें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरून उज्यान उडयतलो. त्या पासून काळजाची वाट निबेल साफाय करात आनी सोमी येवचो आसा ताची वाट नितळ करात. वो आधुनिक संसार सगळे तळमळान भरला. आपस्वार्थी समाज आणि बेजबाबदार कायदो. राजकारण पळयल्यार वीट येता. पूण बरो कोण हांगा? हांव? तूं? तो? कोण रे? आसा कोण? कोण ना, सगळं जाला जागो. दादागिरी, चमचागिरी, दुस्पोट ह्या समाजाची. रुचलो तेन्ना सुवादीक, पळमळीत, धुंपा सारको
सकाळच्या दोवा भाशेन रसरशीत. पूण गिरेस्तांनी गरिबांक पिळून काडले आनी तांच्या शिरांनी रगत सोकले. तुज्या हातांनी कश्ट कर आनी खा. हो संदेश देवा बापाचो आदावांक. पूण तेवूय करूंक सुशेग ना. असले राकोस आसत तर वचून तांचे कितें? हेच ते बासायलेल्या देसांत सूख मेळटले ते? बासांकूच नासलो तर बरें आसलें. रीण काडलेले कुर्चेक लागून, पूण दितेल्यान परत घेतना तोबरादान घेतले. कोण दितलो आमकां आमचो होक? देवाक सांगून गेलेली ताच्या घरांत. थोडो सोंसणीकायेचो आसरो मेळटलो गाय म्हूण. पूण थंयसरूय बाजार जाला. सगले विकते आयजकाल. कोणाचे पडलेले ना. देव मंदिरां बांदूंक सगळे जोटपडटात. गिरेस्त, राजकारणी आनी देव मोनयारी. पूण ही जिवी देव मंदिरां मोडत आयल्यान ताका इल्लो वेळ दिवंक कोणाक वेळ ना. शर्मावांनी आमी जायते आयकता, पूण ते वेव्हारांत घालूंक कोण? हो संवसार जाला आपसुवार्थी आनी लोबदोला त्या शिंगाच्या सोयतानाक. देवाचे राज लागीं आसा. तयार राव नितीक, ताचे नितीक. स्वताच चोगडटाना जिविताची पर्वा ना. कोश्टाविरेंत सोयत ना. पातकावीण आनी स्वताच्या आदारान चलता तो सदांच जिखतलो. ही उतरां आयकून बरी पाडूंक चड कठीण. ह्याच कठीण रस्त्यार चलूंक बापाचो उलो आमकां. पातकाक पाट कर, समाधान जेरूल आसतले. दुस्मानांक भुगशी आनी जिवीत बदल. दूख दोर, पोगसोणे मेळय. सासणाचे सूख तुका रावता. रोमा शारांत पोदवेचो खोदोव जाल्लो. धर्मा विशीं आनी धर्म चलयतल्या विशीं राजकारणाचो मातूय संबंद नासतना हें चलतालें. वेल्यान धर्म परगटणाऱ्यांक आनी धर्म अधिकाऱ्यांक गोळार मारूंक आदेश दिल्ल्यान दुकोड जाल्लो. आनी तेदना पळयात, आमची तेंपलां आनी तातूंत भोगती आनी देवसांव करूंक येतले. तांकां मोगान लेखात. तांचें स्वागत करात. आनी चड म्हत्वाचे, गरिबांक सदांच तांकां पावात. आदार दियात. तांकां पयस करिनाकात. ओय, आमी तेंच करूंक वावुरता. आमच्या हातान दिल्या ती जुट्टी आमी बरे भाशेन पाळूंक जाय. सरकार घडयेक आमकां पिडापीड दितलो, पूण आमी सत कितें तेंच करचें हें उगडास दवरात. तेदना
चिंतालेत तेंच खरें जावंक पावतलें अशें दिसलें आनी रोमाच्या बाप सायबाक सेस्तूस दुसरो हाका तोवनाशांनी जिवेशी मारूंक मांडणी काडली आनी ताका धरून व्हरतना पाद्री पाद्री तूं खंय वेताय खंय वेताय तुज्या अपूर्वयाच्या बाबाक सोडून भिये नाकाय म्हज्या पुता भिये नाकाय 3 दिसांनी तूं म्हज्या बरोबर आसतलोय. आतां लॉरेन्साक थावे जाल्ले फुडें कितें येवचें आसा तें ताणें आपल्या सांगात्यांक आपूण हाडून जें कितें तेंपलान बांदार आसा तें गरिबा पासून वांटूंक आदेश दिलो. एकूय गरीब उरोंक फावना ताका आमचो आदार मेळ्ळो नासतना वचात सोदून काडात आनी तांकां आदार पावतो करात. कसल्याय धर्माचो तो जावं पूण कोणाकूच सोडी नाकात. आनी ते गेले आनी आसले तितलेय गरिबांक दिवंक लागले. ते बऱ्या काळजाचे मनीस गरिबांक दादोशी करूंक आपलो जीव रिस्कार घालून वावुरताले. रोमाचो धर्मीक अधिकारी एक लोबाडी आनी आशेन भरलोलो हाका दिसतालें इगर्जेची जायती गिरेस्तकाय आसा आनी हेंच करूंक तो लॉरेन्साक आपोवन हाडटा. म्हाका खबर आसा तिजोरीनी जायते भांडार आसा पयशे आसात आनी हेर गिरेस्तकाय. म्हाका तेचो सगल्याचो हिशोब जाय. कितें आसा कितें ना हांचो हिशोब म्हाका तुवें दिवचोच पडटलो. वय जायतें आसा पूण ताचो हिशोब करूंक म्हाका थोडो वेळ जाय. कितलो? 3 दीस. 3 दीस मुरे एकदम बरें दिलो तुका वेल दिलो. तूं बरे भाशेन सगलें करताय आनी आयकोताय. आमचे थंय वेळ ना. सगळे शिबडोन काम करुया. सगळ्या नगरांतल्या गरिबांक एकठांय करुया. जाणटे भुरगे बायलो भुरगीं सगळीं जाता तितले बेगीन जाता तितले बेगीन. आनी ताकतीन 3 दिसांनी तांकां घेवन येता आपल्या अधिकाऱ्या फुडें. सायबा घे तुजो हिशोब हाडला. ही जावन आसा रोमाची गिरेस्तकाय. ही सगळी आतां तुजीच. तांचो धोनी तूं. बरें करतल्यांक सदांच वळवळे आनी नागयतल्यांक रुचीचे वडे. अशें दिसता न्हय न्हय लिडिया, ब्रेंडा, राबीन, पाद्विगार. निराशी जाता आमी रोखडीच. भावार्थ सोडून दिता. बोरवासो वाऱ्यार उबयता. पूण भावार्थाची यात्रा आसा म्हणल्यार रोखडीच तयार आमी चलूंक. ती चलूंक आमी नवे मोचे घेता. आमची तयारेची पोटली सांबाळटा आनी मागीर चलता. टुकू 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 टुकू. खोरी भावार्थाची यात्रा बोरवाशान बोलिल्ली जावंक जाय. ती अशी. भावानो हांव आतां एके वाटेन भाजलो
बरे तरेन तयार जावंक जाय जाल्यार दुसरे वाटेन परतयात न्हय. देवा म्हज्या बोगोस तांकां, जोरूय ते जाणत ते कितें करतात ते, तरूय तांकां बोगोस सायबा, बोगोस तांकां, बोगोस. ह्या आधुनीक काळांपासून बरो वावर करपी जायते जाण आसात. ओगेपणी ते आपलो वावर करतात, समाजान आपलो हात दितात. तांकां धर्म नासत पूण मनीसपण आसा. मुर्त्योच सांबाळल्यो जाल्यार जायना, पूण त्या भक्तांनी आपल्याक मोडून दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिलो. पातोक केलाय तर ताचे दूख तुका आसा जाल्यार बरें. ताचो परिणाम तुज्या जिवाचेर आनी तुज्या गोऱ्याब्याचेर कितें जातलो तें तुमी जाणत जाल्यार ताचें बोगसणें मागोवंक बरें पडटलें. तुमी गरिबांक पयसाव नाकात, तांचो परामोस करात. तो मनीस देवाक आवडटा आनी जो ताचें मानामेंत मानिना ताका एका मेलेल्या रुखा भाशेन कातरून उज्यान उडयतलो. तुमी बऱ्यो करण्यो करिनात तर बरें उतर दिनात तर तुमकां बोडवे येवचे नात मेल्या उपरांत स्वर्गार व्हरूंक. तशेंच तुमी तुमच्या हातांनी कांयच व्हरूंक शकचे नात. होय तित्यू, बरो आसाय गा, बसलाय? ना, न्हिदलां, दोळे उकडेच धरून आयले स्वतांक. हा, घरा जेम पडोना, गोची सोतायता मिसता. हे तुका कोणें सांगलां? मीच सांग खंयची. आनी खबर कितें रे तित्यू, सगळे बरें आसा मुगा? वय वय, सगळें बरें. तुका कित्याक गो खबरो त्यो जाणट्या भाशेन? ना, बिस्टेच विचारता. हा, बरें आसा, सगल्यो खबऱ्यो जाय तुका. अरे तित्यू, तुमच्या भुरग्यापणा सगळें बरें आसलेलें न्हू? आतां कितें जालां तर तुज्या भुरग्यापणार? ना, कांय ना, पूण सगल्यांच्या माथ्यार चिंतनाचो भार कितलो. संवसार बदलला, मनीस कुसळो जाला, कोणाचो मोग कोणाक ना. राग राग राग. आमी कितले बरे जियेले. आ कितें काणयो सांगता हांव? खरें तें सांगता. पूण हें अशें कित्याक रे तित्यू? कित्याक आतां मनशाक आस लागल्या दुडवांची, जाग्यांची, गिरेस्तकायेची. आनी भलायकी बिगडल्या. सारकें, पूण तुका कशें कळलें? म्हजी शामाय म्हज्या पायक सांगताली, आरे पयशा फाटल्यान चडूय धांवो नाकाय, मागीर ते पयशे दोतोरा फाटल्यान घालचे पडटले. सारकें, मनशाक मनशाचो मोग ना, थोड्यांक देवूच ना. आयताराचें काम, सुणवाराचें काम मिसाक पासून वचनात, खुमसार जायनात. कितें जातलें ह्या संवसाराचें देवाक खबर. वयताय मुगो मिसाक, खुमसार जाताय, बरें काम कोत्ताय. वय तर आमगेर आमकां आमची शामाय सगल्यांक सारकी धारेर दवरता. जाणाय, म्हजे पायक अजुनूय केन्नाय पडटा. कितें गो? शामायचे पुडिंग.
राजाक आपली जबाबदारी आसा आनी पोरजेक आपली. बरी राजनिती करतले जाल्यार एका राजाचें जिवीत खोत नासलेलें जावंक जाय. थोडे राजा आसात ते आपले मौजेक लोबदोन नाका जालेले पातकी जिवीत जियेतात आनी आपले पोरजे सामकार लॉज नासलेले जाल्यात प्रदुवारी जिवीत जियेतात. आपले बायलेक सोडून दुसऱ्याचे अस्तोरे सोवे संबंद जोडटात. हे केदे पातोक ते अजूनही नकळोत आनी आपली चाल सोडूंक सोदिना. असल्यांक मोरतूच जळट्या उज्यान सारचे पडटले आपले जिवीत. जुंयकुडीचे मांस कुसूंक पावचे ना पूण गीद तोचून खातले. खोठा असल्याचे खोठा. God does not always save us from death, but He definitely saves us in death. We are talking about the magnanimous character, a human being so attractive, so gorgeous, not only in looks, but in heart too. How he traversed the path of life, his youth, so common as anyone's, full of modern challenges, travails, and finally illness. There wasn't anything no one can ask for. Yes, we are talking about Carlo Acutis, a young lad who articulated the use of social media to its fullest advantage by propagating the miracles of the Holy Eucharist. A true icon for the youth of today. Beauty of his life is the old and the matured. Idolize him the most and desire to see an Acutis in their kids. He sensed the love of suffering in true spirit, was Christ-like in thought, dedicated his suffering to God, the Pope, and the Church. No wonder he is called the patron of the internet. An Italian by descent, born in England in 1991, a skilled computer programmer, used his skills to prophesize the Eucharistic miracles. At the age of 15, fell ill with leukemia and died 10 days later in the year 2006. He was beatified by Pope Francis in the year 2020, paving the way for his canonization on 27th April 2025. तर आमी आमचे जिवीत कशें जिवंक जाय? बोगसोणे. आमी आमचो आत्मो सुगूर करूंक कितें करचें? चोरपाचें सोड. स्वर्गार कशें वेचे आमी? पातकांची दुखदोरात. तुमच्या वडिलांचें आयकात. अशोक आदार करात. तुमी दिवे फुडाराचे बावतिज्म घेयात. कोण शिकयतलो आमकां? कोण दाखयतलो वाट? देवचाराच्या फांसाक सांपडो नाकात. घात करी नाकात. खोट्या वस्तोऱ्यांक लोबदो नाकात. गिरेस्काय पुजाय नाकात. पूण तुमच्या बोऱ्या कोन्या वरवीं स्वर्गाच्या थेव्यांनी कोरण्याची गिरेस्काय भरून दवरात. स्नान घेयात. नितोळ जायात आनी तुमच्या पातकांचे आनी पातकी जिविताचे बोगसणे मागोनात जाल्यार
तुमची पातकां घेवन इफेर्नाच्या उज्यान रावतल्यात आनी तुमकां साल्वार करूंक कोणूच आसचो ना.